बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणींनो, आयचो विशय बागयन झुजे भाशेन भियेन आसतना देवाचे येवजण मानून घेवया. बागयन झुजे मारेचे पोतीन देवाची येवजण गुणगुणून आसतना अवघड्यांनी पर्यान आपणायली. देवाची येवजण संपूर्ण आनी संवसाराच्या बरेपणा पासत म्हूण वळखून घेवन भावार्थान आनी काळजीदारपणान ताणें आपलो सहकार दिलो. देवाची येवजण आमी पाळटना देव आमकां सांडिना, बोगोर आपले आसणे आनी आदार बसयता. आमच्या जिवितांत देवाची येवजण फुडें व्हरतना आव्हानांनी देवाचेर पातयेवन आमचें पावल फुडें मारूंक बागयोन झुजे आमकां देख जाता. हे मिसाचे संभ्रमणेंत वांटो घेतना बागयोन झुजे भाशेन आमी काळजीदार जावंक बापाचो आदार आनी बळ आमकां मागून घेवया. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या सुरवातीच्या उतरांनी आयच्या दिसाचो सेवाधर्म आमच्या दोळ्या मुखार दवरला. आमच्या जिवितान भिरांत येता तेन्ना आमी कोणाक उलो मारता गाय, कोणाचो आदार मागता गाय. आमी बागयोन झुजेन देवाचो आदार मागलो आनी देवाची येवजण आपल्या जिवितान पाळून जेजूचो सांगात ताणें घेतलो. आयज आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेता आसतना आमच्या जिवितान वेगळी भिरांत आसतली, ती आमी जेजूच्या पांया मुखार दवरुया आनी ताची बुजवण, ताची कृपा, ताची पेकोवणी जोडून घेवया. बागयोन झुजे भाशेन काळजीदार मनशां जावंक देवाची येवजण आमच्या जिवितान कितें आसा ती वळखून घेवंक जायते पावटी आमी विसरल्या. आमच्या ल्हान व्हड पातकांची दूख दवरुया आनी देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. प्रार्थुया. थोडोच वेळ ओगीच रावून आमचे खासगी मागणे आमी बापाक उबारुया. देवाची येवजण आमच्या जिवितान कितें आसा गाय, जेन्ना हांव पिडेंत आसा देवाची पेकोवणी मागुया. भायल्या देशान आमची भावा भयणां वावर करतात, तांकां बरेपणां आनी सोंपेपणां मागुया. जायत्यो आवयो, जायते बापूय आपल्या भुरग्यां बाळांक घेवन आयल्यात, तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयज सावंडेची फिरगोजकारां
ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेतात आनी दुसरी भावा भयण आसात तांची इंतेसांवां तांची मागणी आमी बापाक उबारता. कोणवाळ्या बापा, पातकान आमकां गुलामपणान दामून दवरल्यांत, देखून तुज्या एकल्याच पुताच्या नव्या जल्माक आमी ओंत्रेकून रावता. ह्या जल्मा उदेशी आमकां सुटका दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भोक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीं. सोर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतलीं भायर काडलीं तोच जिवो देव. पूण अशें म्हणटलो, ज्या सोर्वेस्पोरान इस्रायलाच्या गोराब्याचे संस्थेक जंय ताणें तिका शिपडायलोली त्या उत्तर गांवांतलीं आनी सगळ्या देशांतलीं आपल्या खाशा देशांत परतून पावयलीं तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. ढोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. आमचो जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव तोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचें वैभवी नांव सदांकाल व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब, सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. इस्रायल घराण्याचो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें समोर दिली.
तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. Sorvesporo तुमचे सोवे असो. तुमचे सोबे आसू. देवा प्रमाणे जेजो क्रिस्ताचे शुभ बोडतो माना. महिमा तुका सोम्या. जेजो क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गर्भेस जालेली मेळ्ळी. तिच्या पती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खोशी नासली. ताणें अशें येवजिलोलें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. दुतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भियो नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गौरव आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका एमानुएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळून येवचे खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदेंतलो उठून देवदूताच्या हुकुमा प्रमाणे जुजेन केलें आनी आपली पतीन कशी तिका सांगाताक घेतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान हें. तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भणीनो, जुजे भाशेन भियेन आसतना देवाच्यो येवजण्यो मानून घेवया, स्वत मानून आमी घेवया देवाच्यो येवजण्यो. जुजेन हे भाशेन आपल्या जिवितांत स्वत मानून घेतलें, देवाच्यो येवजण्यो ताणें पाळल्यो. आमकां अदीक समजोंक एक तरणाटो सदां परी आपलो वावर सोंपयल्या उपरांत रातच्या वेळार घरा परततालो. ताका फेरीबोटीन वचूंक जाय आसलेलें घरा पावूंक. अशें तो फेरीबोटीन वेतना ताका न्हीद पडटा आनी फेरीबोट थंय पावतच ताचे बाराबोरची सगलीं गांवचीं थंय देंवतात आनी आपल्या घरा वेतात. पूण हो फेरीबोटीन न्हिदलोलो आसलो
परतून दोक्यार परतून येतना मोदेकोत तो उठलो आनी सोरभोंवती पयस जाल्यार कोण ना, काळोख जाला आनी ताका त्या वेळार खूब भिरांत दिसली आनी हे भिरांतीन ताणें देवाक उलो मारलो, सायबा तूं म्हाका पाव. आनी घडलें तें अशें आनी थंय पेट्रोलिंग करूंक पुलीस थंय येताले तेन्ना ताणें तांकां सांगल्या उपरांत ताची परिस्थिती ते पुलीस ताका घेवन सुरक्षीत ताका घरा पावयलो. म्हणटच हे धाकटेच घडण्या वरवीं आमकां दाखोळ जाता देवाचेर भावार्थ तेवता तो मनीस केन्नाच फटवना, देव ताका केन्नाच साणिना, आपल्याचेर भावार्थ तेवता ताका. आनी अशेंच आयच्या वाचपांत आमकां हे पुरावे मेळटात वाचपांनी. पयले वाचपांत आमी आयकलें कोण भाशेन जेरमायस प्रवादी अशें सांगता, देव म्हणटा देव एक दाविदाचो फांटो उत्पन्न करतलो, देव एक राजा उत्पन्न करतलो आनी हो राजा जाणवा येन आनी सगळें तो जाणवा येन चलयतलो आनी सगल्यांक सांबाळटलो, सगल्यांक तो राखतलो. तो खरो बरो आमचो सोडवंडार, आमचो सोडवंडार तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आमचो सोडवंडार. आमी नातालांच्या काळांत आसा, हो सोडवंडार 2024 वर्सां जालीं तो आयलो, सगल्या मनशा कुळाक सोडूंक तो आयलो, सगल्या मनशांक नवें जिवीत, पाचकां मेकळें जिवीत दिवंक तो आयलो. आनी शुभ वर्तमानांत मोगाच्या बाबा भयणीनो, कोण भाशेन भाग्योन जुजे आनी आंकवार मारिया ती संकोश्टांत पडलेली परिस्थिती आमी पळयता तांच्या जिवितांत. संकोश्टांत आडकोळींत तांची परिस्थिती जाली, पूण हे परिस्थितीन आडकोळीचे परिस्थितीन व प्रस्नांचे परिस्थितीन व संकोश्टांचे परिस्थितीन ती देवाचेर भावार्थ दवरतात, सोडिनात. प्रस्न आयले, आडकोळी आयल्यो म्हूण देवाची येवजण ती कुशीन काडिनात, पूण आपल्यो येवजण्यो आहा त्यो कुशीन दवरतात आनी देवाचे येवजणेक ती थीर भावार्थ धरून ती सगलो सहकार आनी पाळो दितात देवाचे उतराक. खरेंच आडकोळी आयली ती जेन्ना आंकवार मारये जुजे आनी आंकवार मारये एकठांय जायनासतना ती गोरबेज जालेली मेळ्ळी. आनी तांच्या काळार जुदेवां प्रमाणे संवये प्रमाणे वस्तोरेक फातरांनी मारून उडयताले, म्हळ्यार तिका मरण फावो आसलेलें तांचे संवये प्रमाणे. देखूनच भाग्यवान जुजे कितें करता, ही देवाची येवजण म्हणटच बडी दुतान ताका सांगल्या उपरांत ही देवाची येवजण म्हण तो ओग्गो रावन सगळें ओग्गेपणान देवाची येवजण मानून घेता. आनी आंकवार मारयेक आपली पतीन म्हूण मानून घेता आनी जेजू सोडवंडाराक सांबाळूंक आनी सगलो ताका सोडवणेचो वावर करूंक सगलो सहकार आदार दिता. म्हणटच आनी जेन्ना जेजूक हो हेरोद पादशा मारूंक सोदतालो तेन्ना पासून तो ताका पळोवन घेवन थंय परक्या देसांत पळोवन वेता. म्हणटच ह्यो सगल्यो आडकोळ्यो ताका मेळ्ळ्यो तेन्ना
तो भावार्थान हे सगल्या आडकोड्यांचेर जोयत व्हरता. मोगाच्या बाबा म्हणून देवाची येवजणेक बेन आसना तो सगल्यो येवजणी आपल्या जिवितान तो पाळटा. आनी ही आमकां सगल्यांक हांगा आसलेल्या हांगा हाजीर आसलेल्यांक आमकां एक व्हडल्यांतली व्हडली देख. आमची आडकोळी येता तेन्ना आमच्या जिवितान आनी देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमकां मेळटा तेन्ना आनी आडकोळ्यो मेळटा तेन्ना आमकां खरेंच ही देवाची येवजण म्हूण मानून घेवंक आमकां करीत भाशेन आमकां तो देख दिता. आमच्या जिवितांत असल्यो आडकोळ्यो येतात तेन्ना आमी गोट्ट मनान धरूंक गरज. देवाची येवजण म्हणल्यार सुपूर्ण येवजण. ताचे येवजणेक आनी कसलें उणेपणान ना. देवाची येवजण सगल्या बरेपणाची येवजण, सगल्या मनशांक सोडोवपाची येवजण ती. आनी हे येवजणेक भाग घेवन जे आमकां देख दिता तशें आमी ती देवाची येवजण म्हणटच देवाक जाय म्हणटच आमच्या जिवितांत कसले आडकोळ्यो लेगून आयल्यो जाल्यार, प्रस्न लेगून आयले जाल्यार, वो संकोश लेगून आयले जाल्यार आमी आप कशेन देवाचे येवजणेक आमी मानून घेवंक देव आमकां आयज करीत भाशेन आमकां आपयता. कित्याक देवाचे येवजणेक आमी सदांच स्वत मानूंक ताचेर आमचो भावार्थ ठेवंक आनी आमच्या जिवितांत ती मानून घेवंक. दुसरें देवाचे येवजणेक जायते पावटी भाग घेवन जुजे भाशेन आमी ओग्गेपणान इन सायलेन्स आमी मानून घेवंक गरज. जायते फावटी ओग्गेपणान देवाची येवजण आमचें कांय सांगनासतना आमकां आमच्यो प्रस आमचें एम्बिशन आमच्यो येवजण्यो देवाक सांगनासतना पूण देवाची येवजण आमी जाणा तेन्ना आमच्यो येवजण्यो उगीर रावन कुशीक धरून देवाची येवजणेक ओय म्हणोंक ताचेर भावार्थ धरून आनी ताची भावार्थ ठेवंक आमकां देव आपयता उगीर रावन. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमकां घडये समजना तेन्ना पासून आमी ओगीर रावन भावार्थान देवाचे येवजणेक आमचो तेंको दिवंक भाग घेवन जुजे आमकां ओग्गेपणान ही देवाची येवजण फुडें व्हरोंक आपयता. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची येवजण तर आमी देवाची येवजण म्हणल्यार ताका मोहिमा दिवपाची येवजण ती, ताका वाखाणपाची येवजण ती, ताची बरी खबर सगल्या मनशांक परगोड करपाची. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान परगोड आमच्या गोंयांत येवन परगोड केली आनी ताची मोहिमा ताणें जोडली आनी ह्या भाशेन देवाक सदांच मोहिमा ताणें गाजयली. तेजे भाशेन आमच्या जिवितांत आमचें व्हडपण सोदूंक न्हय, आमचें नांव जोडूंक न्हय. कितें आमी करता तें आमच्या व्हडपणाक आमच्या वो आमचें कितेंय नांव जोडपाक वो आमकां हांव बरो वाचतलो वो बरें कितें करतलो वो बरी एक कोण हें करतलो नांव जोडपाक व्हडपण जोडपाक मिजेशपणान जेवपाक आमी हें करूंक पावना. देवाची येवजण म्हणटा ती सदांच देवाक मोहिमा दिवंक, देवाक आर्गां दिवंक, देवाक दिन वाचूंक. हें भाग्योन फ्रांसिस्कानूय आमकां दाखयलें. आपली येवजण फाटीं दवरली, कुशीन दवरली आनी देवाची येवजण सगल्या मनशांक साल्वार करपाची, सगल्यांक मनशांक सोडवण दिवपाची, सगल्यांक बरी खबर परगोडपाची ही देवाची येवजण. म्हणटो देवाक मोहिमा दिवपाची, आर्गां दिवपाची, ताची स्तुस्त करपाची ही येवजण देवाची येवजण. सदांच सासणाच्या सासणांक ताची मोहिमा गाजोवपाची. हेच खातीर देवान आमकां रोसल्यात आनी ताची येवजण फुडें व्हरोंक आमकां ही कारबार वर आमकां कार्या दिल्या ती पाळोवंक तुमकां आनी म्हाकाय देव आपयता. सगळीं आमी उबी रावया.
जिवितान भिरांत येता तेन्ना आमची मागणी आमी बापाक उबारता. सायबा म्हाका पाव. आमच्या काळजा मनान जाय ती मागणी आमी घेवन आयल्या. ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो आमची मागणी आमी बापाक उबारुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी भागवून सुचे पोरी देवाचेर आपलो थीर विस्वास ठेवून आपल्या मुनियारपणांत येतोल्या अवघड्यांक फुडो करूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी भागवून सुचे पोरी आपलें बरेपण न्हय पूण दुसऱ्यांचें बरेपण उंचल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावा भयणांनी भागवून सुचे पोरी आमच्या उंतरां आनी कोरण्यांनी देवाची मोहिमा पोरजाडावंक आनी ताच्या नांवाक मान हाडूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जिवितान आव्हानां आनी अवघाड्यो अनुभवतल्यांनी भागवून सुचेच्या जिविताचेर नदर मारून भावार्थान आनी भरवशान जिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बोस तुर्गींच्या बापा, हे आमची भयणीन उबालोली थोडी मागणी तूं दोयेन आयकून घे. आनी आमच्या जिवितान जी खासगी मागणी आसात ती तुजेच येवजणी परमणे शार्ती पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. दानातोयराच्या वेळार गायन घेवया. C39 पेज नंबर 45. C39. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पुदविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सुबेच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या भोव पवित्र बापा, तुका भेटयता ते बोले वरवीं आमीच तुका मानो. मोर्नादीक सोयम घेवन आमच्या मोर्नादीकपणाचेर तुज्या पुतान जैत वेलें. तुर्ताच्या सासनीक जिवितांत आमकां वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आयज तूं तुज्या भुरग्यांक ओळखूंक दिताय.
आनी ताची काळजां संतोशान भरताय. जो काळा आदी तावन तुजो पूत तोच आतां काळान जल्मला. देव सैबान तुजे सारको मोहिमेवंत कोणाकूच दिश्टी पडो नासलोलो आतां आमचे सारको जालो. आमचे मदें तो दिश्टी पडलो. पडलोली रोचना आपणा सवें उबारून नव्यान तिका सोपुर्णायेन एकवटावंक सांडोवन गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावूंक स्वर्गार तावन जेजू आयला देवून. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वार्ताचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनो जीवनपणा बोलवी. तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सुरवटणारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी ही जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रिद्मीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, शिमा आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सोरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. Do not be afraid. बिये नाकात, डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है. आमकां नवो बरवसो दितलो जेजू देवाची येवजण आमच्या जिवितान पाळूंक आमकां घोटाय दिता. आमच्या जिवितान आसलेली भिरांत तो काडून उडयता. आमचे बापा हें प्रार्थन म्हणटा आसतना आमकां त्याच जेजूची कृपा त्याच जेजूचें काळजीदारपण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशनोत रेखताव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन हांसत्या तोंडान जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. आपल्या बापाची येवजण काळजीदारपणान आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां आपयता ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळीं सुभागी. मोगाळ भयणी भावानो, काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. जेसुगम शतना गायन घेऊया D1 पेज नंबर 47 D1.
आमचे दोळे आमी बंद करूया. जेजू आमच्या काळजांनी आयला. जिवो जेजू तो. तुवें आनी हांवें आमच्या दिसपट्ट्या कोश्ट आडकोडी वेळार जेन्ना आमी खाला पडटा तेन्ना जायते पावटी ताचें बरेपण आमच्या जिवितांत आमी अणभवलां. ह्या सोबार बरेपणा खातीर ताका आमी ओगेपणान दिनवासूया. सगळीं आमी उबी रावया. मोगाळ बापा, तुझ्या घरांत एकठांय जावन आनी तुझ्या पवित्र जेवणान वांटो घेवन तुजी कोणवाळाय आमी चाकूंक पावल्या. आमचे सोडवणेची दोबाजीक परब लागीं आसा. ती परब फावो ते भोक्तीन संभरंबूंक आमकां तयार कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. आमेन. सगळीं बसुया. भयणी भावांनो, आयज मिसाची भेट समोरुमल्या फादर एशलीफ कोरिया ताका तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर जुझे डिकोस्टा तांकां दिनवासतना सावड्डेच्या सगळ्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच आयज आमकां गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमचे बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान त्यो तुमकां घेवंक मेळटल्यो. ह्या पुस्तिकाचें मोल 20 रुपया. मोगाळ भयणी भावांनो, चोत्राय दवरची. डिसेंबराचे 24 वेर, 25 वेर, 26 वेर आनी 27 वेर फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव चालूच आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमाव घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. डिसेंबराचे 24 वेर रातच्या 11:30 वरांचेर मागणें सुरू करून 12 वरांचेर नातालाचे दोबाजीक मीस आमी समोरंतल्या. आमचे आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रो मिसाचे येजमान आसतले. तशेंच डिसेंबराचे 31 वेर 11:30 मागणें सुरू करून 12 वरांचेर 9व्या वर्साचे दोबाजीक मीस आमी समोरंतल्या. मोगाळ भयणी भावांनो, 3D projection mapping, sound and visual show dedicated to the exposition नातालांच्या मोदयानीर मिसा उपरांत सुरू जातलो. डिसेंबराचे 25 वेर थावन जानेराचे 2 तारखेर पर्यंत हो शो सांजेची 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोड जातलो. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सुरविस्पूर तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. देवाचे येवजणे पोरमणे जिवंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. शेवटा गायन घेऊया. U20 पेज नंबर 240 U20. भयणी भावांनो, फाल्यांचे दिसा आमी समोर